कोणाच्यो मोशी आनी कोण काडटा उटा बशी हें हांव कित्याक म्हणटा. ही म्हणणी हांव हे म्हणणेक सोर करता. कायदे करतात कोण आनी कायदे मोडटात कोण. कायदे फकत सरकारी मनीस व सरकार जे कायदे करतात ते फकत कायदे गरिबांकूच. सरकारी मनशांक हे कायदे लागना. जायते फावटी आमी अशें म्हणटात कायदे फकत पेपराचेर बरयल्ले आसा ते वाचूंक आनी आयकूंकूच बरें दिसता, पूण ते कायदे पाळटात कोण. ते कायदे पाळटात फकत गरीब लोक, कारण गरिबांक ते बेकणायतात. सरकारी मनीस हे कायदे पाळिना. तुमी घडये जाणा आसतले फाटीं एक कायदो आयिल्लो हिल कटींग. दोंगर जे आसात ते तुज्यान काट करून थंयसर प्रोजेक्ट बांदूंक जायना, डेव्हलपमेंट करूंक जायना. हिल कटींग इज नॉट अलावड अशें म्हूण एक कायदो आयलो. पूण हो कायदो फकत आमकांच, ऑर्डिनरी मनशांक. सरकारी मनशांचे प्रोजेक्ट जेन्ना येता व सरकाराचे प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना ते हिल कटींग अलावड आसा. ताका लागून हांवें म्हटलां कायदे करतात कोण आनी कायदे मोडटात कोण. आनी ताकाच लागून असल्या मनशांक जे कायदे करतात आनी आपुणूच कायदे मोडटात तसल्या मनशांक हें वखद. आनी कसलें वखद तें तुमकां आतां म्हणटा. आनी हेच सगळे कायदे जे कोत्तात आनी मोडटात, कोण कायदे कोत्तात आनी कोण कायदे मोडटात हेंच मतीन धरून हांवें एक कांतार म्हटलां. तें कांतार तुमच्या दोळ्या सामकारां वाडटा. कसलें काम कोत्तलो तर जबाबदारी पयली घेवची पडटा. जबाबदारेन काम करीत जाल्यार जिवीत तुजें सुफळ जावंक शकता. जबाबदारी हातान पडली म्हणटोच आपल्याक जाय तशें आमकां ते नाचयता. थोड्याचें रूप आज्याचें कर्तुब देंवचाराचें तूं शादूर राव रे इश्टा. महात्मा गांधी जवाहरलाल नेरून कोणाचेच घेवंक ना एक वायट उतोरू. जबाबदारी देशाची आपल्या भुजार घेवन मेले. राजीव गांधीक तशेंच इंदिराक घातकी मरण आयले गोंयच्या वराक. बऱ्या मनशांक गुंडांनी धपक्याक नाटक केले. पुर्तुगेज गोंयें चलयतालो तेन्ना कायदो खूंय कडक आसलो. चोर किरमिदोर गोंयांत आमच्या दिसोन आसले. हुकुमशायेचो कायदो गेलो, येलिसांवाचो फायदो मंत्र्यांक जालो. गोंय लुटून नागोन पांयार पांये घालून जेवले. फाटींच आमच्या गोंयान पंचायतीचे येलिसांव जावून गेले. जायते सोशल वर्कर तेन्ना जायत्या गांवांनी ओतपोन जाले. निवडून आयल्या पळय ते तुका जाप कोत्ता. निवडून येवंक ना ते फाट करून भोंवता. असले मनीस आमचे मदें जायते आसा तुमकां गमोन आयलां आसतले. थोड्या सरकाराच्या ऑफिसांनी घडटा तें जाणा आसतले तुमी. तांचें काम थोडें पूण मोबायल चोडू जार जाता.
तेतूच उगडास तुमकां हांव करता कितलेच फावट ऑफिसांनी आमी बिलांक लागून धांवता ऑफिसांनी वचोन विचारीत तर ते म्हणटा सद्याक हें बील तूं फारीक कर फुडलें बील येता तें तुका सारकें करून धाडटा पळय तेंच तुमकां सांगता सापसुबी कोणाचीच इजत काडना म्हाका फिवण्यो ताळयो मारूंक जाय म्हूण तुमकां फोटींग पोंडा सांगना सोत उलोयतेल्याक कुर्साचेर मारलो सोता पासोत जेजून आपलो जीव दिलो सोत उलोयता म्हणून दोडये म्हाकाय मारी तातून वजाप व्हडलें कांय ना आमकां कायदे शिकयतेले मनीस पयले आपुणूच कायदे पाळना हें मिस्ता सीएमाक आमच्या गोंयच्या खबर ना हेल्मेट घालिना त्या मनशाक तालांव गाडयेक फिल्मींग आसो तोरूय तालांव गाडयेक फिल्मींग म्हणटा तें आतां आसपाकूच खंय जायना म्हाकाय फिल्मिंगाक तालांव दिलो रोकडोच फोटो हांवें काडून हाडलो मोत्याच्या गाडयांचे फिल्मींग तें सांग कित्याक काडना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराची वय गाडी कायदे करतात पळय भिखारी पूण स्वता आपुणूच ह्या कायद्याक रेस्पेद कित्याक दिना तोंडा फाटल्यानूय तोंडार उलोयता हें आयकून मोदऱ्याचें पीत चावता सोत तें सोत सांगात हांव सोत उलोवन खंय सोचुकला जायते जाण बेकणांक म्हाका सोदतात थोडे फाटीकूय मोज्या लागल्यात कितले कांटे तोपल्यार हांव सोत उलोवचें सोडचो ना आनी त्या चुट्टेच्या सोरपांक बियोंक आतां मोज्या हांवें कांकणां घालूंक ना म्हजें मायचें दूद